आज मेळपाक कितें गेले कलेक्टर? आज आमचे चेअरपर्सन पुजान हे घेतलेले त्या हिसपान अपॉइंटमेंट घेतलेले त्या हिसपान आमी आतां आमचे प्रॉब्लम्स जे आसात ते आमी ऑलरेडी मांडल्या सरा कडेन कलेक्टरा कडेन आनीक ताका सगळें सांगलां जे प्रॉब्लम्स मार्केटकारांक जाता ते आर अनबेरेबल म्हणून कित्याक इट इज हाय टायम नाव द मार्केट हॅज टू ओपन सो वी हॅव रिक्वेस्टेड सर टू ओपन द मार्केट ऑन मंडे ऑन एनी बेसीस जाता तशें ताणें सांगलां आपूण डिसिजन घेता चेअरपर्सनाकूय सांगलां की मार्केट इन्स्पेक्टर घाल आनी इन्स्पेक्ट कर मार्केटान कितें चल्लां कितें ना क्रावड कमी करपाक कितें हें घेवपाक जाय आमचे कडेन ते मॅक्सिमम प्रिकॉशन्स घे म्हणल्यार आतां मार्केट बंद आहा. सध्या इवन ऑड बेसिसाचेर मार्केट चालू आसा एक दीस ओपन एक दीस मार्केट तशें आशिल्ल्या कारणान वी आर लुजींग आवर क्लायंट्स कस्टमर आमचे भायर वतात सो ते नाका म्हणून आमी इवन ऑड बेसीस सुद्दां नाका म्हणून सांगला म्हणजे काड म्हणून सांगला. माझ्या कडेन सगळे मार्केट वेंडर्स जे आसा ते आयिल्ले आनीक जे लॉकडावन आतां वाडोवपाचें आशिल्लें तांकां नाका आशिल्लें त्या कारणा खातीर आयिल्ले आनी तेन्ना तांचो सेम डिमांड आशिल्ली की हो येल्लो आनी व्हायटल्यान ऑल्टरनेट डेज आमचे चालू आशिल्ले ते तांकां नाका कित्याक तांकां कोता पडना म्हणून सो ते कारणा खातीर पळय आतां सद्या पॅन्डेमीक चालू आसा त्या कारणा खातीर हांव डिसिजन घेवपाक शकना ते म्हणून हांवें कलेक्टरा कडेन काल फोनाचेर म्हाजें कॉन्वर्सेशन जालें आनी कलेक्टरांनी म्हाका सांगलें पॅन्डेमिका खातीर म्हणपाक लागलो हें शक्य ना सो हांवें मार्केटकारांक तांकांय कलेक्टराक मेळून एक अपील करचें आशिल्लें सो त्या कारणा खातीर हांवूच तांकां घेवन आयलें आनी आतां आमी कलेक्टरा कडेन उलयलां कलेक्टरान तेंच्यांनी मार्केटकारांनी NOC हाडल्या सगळ्या मार्केटकार मेजॉरिटी आसा सगळ्यांचे सायन्सा की तांकां ओपन केल्लें जाय म्हणून आतां कलेक्टरान एक टायमींग मागला बाय मंडे तो डिसिजन सांगता म्हणून सांगला कितके मंडे म्हणून सांगता हय सो तो म्हाकाय विचारलें ताणें तो म्हणटा इफ सपोज आमी तें करता जाल्यार आमकां एक सगळे गेटी ओपन करपा नाका एक 2 गेटी ओपन दवरचे पडटले आनी आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर आमचो जो स्टाफ आसा मार्केटांतलो तांकां ते दवरचे पडटले कित्याक सोशल डिस्टन्सींग मेन ते सारकें जावपा जाय त्या कारणा खातीर आमकां आमचो मार्केट स्टाफूय दवरचो पडटलो तेणी मेन सांगलां मंडे म्हणल्यार डिसिजन सांगता. पण सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन जातलें मार्केटान हे ते आमकां तेच सांगतात तेच विचारतलो कलेक्टर त्या कारणा खातीर आमकां सामकें इवन मार्केटकारांनी सुद्दां सगळ्यांनी कॅर घेवची पडटली हे पयलीं सगळें बसून डिस्कस करून मागीरूच तो डिसिजन घेवपा सारको जातलो कित्याक आमकां स्टाफ दवरचे पडटले थंय स्टाफ बी ना जाल्यार हें शक्य जावचें ना आनी सगळेच जर गेटी आमी ओपन दवरता जाल्यार सामकेंच जावचें ना.